होंडा 70 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करताना एका लायनमॅनाक शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक 20 तारखेर घडिल्ली। होंडा 70 वाठारांत पावसा पयलींच्या कामा खातीर शटडावन आशिल्लें। मोडले 70चो चंद्रू गांवकार आनी सर्वेश गांवकार हे दोगांय जाण होंडाच्या पोस्तवाड्यावेल्या एका ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करताले। पूण दुरुस्तीचे काम करताना दोगांयकूय शॉक लागलो आनी तातूंत चंद्रू गांवकाराक मरण आयलें। जाल्यार सर्वेशाक किरकोळ दुखापत जाली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार लायट बंद आसतनाय शॉक लागलो कसो असो प्रश्न सगळ्यांकूच पडिल्लो। ह्या पुराय प्रकरणाची दखल घेवन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान वीज खात्याच्या मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाक खोलायेन चवकशी करून 48 वरां भितर अहवाल दिवपाक सांगिल्लो। पूण 48 वरांनी आयज 6 दीस जाले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना। दुःखदायक घटना आज सकाळी 12:30 वरांचेर होंडा वाळपय 70 विमानात जाली। जे कितें घडना तें अघटीत म्हणजे मनाक सुद्दां नाशिल्लें, कारण सगळ्यो लायटी बंद करून हो लायनमॅन आमचो विथ ऑल म्हजे म्हायती प्रमाणे सगळे ताणें घातिल्ले आनी वयतले। करंट कसो आयलो कितें आयलो हेचेर हांव भाश्य करना। सगळ्यांत पयलीं तांच्या कुटुंबाच्या दुखान हांवूय सहभागी आसा। अशें एक्सिडेंट जावप म्हणजे पयलीं म्हणजे आरोग्य आसा तें पावर डिपार्टमेंटाचेर आसा, त्या डिपार्टमेंटाचेर आसा। त्या खातीर प्रत्येक इंजिनियरान आपले तरेन गोश्टी काबूत रावपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय। हांवें ह्या घटनेची सिरियसनेस पळयला। आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर स्टीफन to make a proper inquiry in the matter within 24 hours and submit a due report to me within 48 hours. मजगती 48 वरां भितर अहवाल येवंक ना ही बाब खरी। ह्या विशीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारल्यार तो सांगता शेनवार आयतार सुटी आशिल्ल्यान अहवाल येवपाक कळाव जाला। मंगळारा अहवाल येतलो म्हणून ताणें सांगलें। फाटले मंगळाराक चंद्रू गांवकर जो 70 वाठारांतलो एक तरणाटो जेका ऑन ड्युटी होंडा 70 हांगा ऑन ड्युटी आसतना तेका आपलें काम करता आसतना शॉक लागून मरण आयलें। जाल्यार तेजें जेन्ना मरण आयलें तेन्ना आमी सुदीन ढवळीकर जो वीज खात्याचो जो मंत्री आसा तेजे कडल्यान अशें विधान अशें तेजें आयकलें की तेणें म्हटलेलें 48 वरां भितर हेजी जी इन्क्वायरी आसा ती जातली आनी तेजो जो रिपोर्ट आसा तो आपल्याक मेळटलो म्हणून। जाल्यार फाल्यां परत मंगळार आनी आयज तेका ऑलमोस्ट 7 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा। जाल्यार आजून तो भुरगो कसो कितें मेलो, कशें कितें तेका शॉक लागून कशें कितें तेजें मरण येयलें हेजी क्लियरिटी आजून पर्यंत येयल्ली ना। आनीक हेजो जेन्ना रिपोर्ट मंत्र्यान दिता म्हटलेलो जाल्यार आमी मंत्र्या कडेन संपर्क सादपाचो प्रयत्न केलो। जाल्यार मंत्र्यान रिजन दिलें तें अशें आसा की शेनवार आयतार सुटी आशिल्ल्या कारणान तो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आतां मंत्र्याक खंय फाल्यां मंगळाराक मेळटलो। तेजे फाटल्यान आमी रोखडेच जो हांगासलो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसा तांकां मेळपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेंचे कडेन आमचो संपर्कूय सादलो ना, तशें त्या ऑफिसानूय आमकां मेळ्ळो ना। सो खंय तरी आतां एक जो इलेक्ट्रिसिटीचो जो कामगार आसा ताका ऑन ड्युटी शॉक लागून मरण येता आनीक हितून खंय तरी एक केर्लेसनेस आमकां दिश्टी पडटा। कित्याक तो जो रिपोर्ट येवपा जाय आशिल्लो जो 48 वरांनी ताका कसो कितें शॉक लागलो, कशें कितें तेजें मरण जालें हो जो रिपोर्ट येवपा जाय आशिल्लो तो आजून पर्यंत येयल्लो ना। आनीक तेजे जे हेजे रिपोर्टाचेर आमकां कळटा आशिल्लें की खंय कितें चुकता, कित्याक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी पळयतात खुबशे अशे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आसात तांकां शॉक लागून तेंचे एक्सिडेंट जातात, कितले जाणांचे जीव गेल्ले आसात। सो तितूंतलो हो एक ह्या वर्साचो एकमेव असो एक्सिडेंट हो जाल्लो, पूण ह्या वर्साचो ह्या एक्सिडेंटाचो आजून पर्यंत असो रिपोर्ट येयल्लो ना। सो हितून ही जी हलगर्जीपणां आसात ती कोणाची, कित्याक एक असो कामगार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक काम करता आसतना तेजें मरण येता आनीक तेजो रिपोर्ट येना जाल्यार हितून हलगर्जीपणां कोणाची। आनी हो जो रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट खरो येतलो केन्ना, कित्याक तेजें जें कुटुंब आसा त्या कुटुंबाक न्याय हो मेळपाक जायो। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।